बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी कातोलीक पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब पाळटा. जेजूचे भोव पवित्र काळीज देवीक मोगाची झर आमकां उक्ती करता आनी मनशाच्या मोगाची संपूर्णाय आमकां दाखयता. ह्या मोगाची संपूर्णाय आमकां दाखयता. जेजून मनशांक आपल्या बापाचो मोग उक्तो केलो. आमचो बाप मोवाळ, दयाळ, काकलुतसार आनी बोगसोणें दितलो म्हूण जेजून आमकां दाखयलें. देवीक मोगाची आनी काकलुतीची जोर मनशाक जेजू उद्देशी उक्ती जाली. मनशाच्या मोगा खातीर कुर्सार उमखोळलेलो आसतना एका शिपायान जेजूची कूस विडली आनी रगत आनी उदक व्हांवलें. कुरपेची जोर आमकां उक्ती जाली. जेजूच्या शांत आनी ल्हानवीक काळजांत सगळ्या मनीसकुळाक आसरो, शांती आनी समाधान मेळटा. ह्याच खातीर जेजून म्हणलां, हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमचे हुस्के कोंती, आमच्या जिविताची उचांबळाय, आमचे दूख कश्ट कुशालकाय जेजूच्या काळजाक उबारुया आनी आमकांय शांत कर म्हूण मागुया. आयचे एमीस दिनवासनेच्या मनान भेटयता देरीक कार्दोजो. ताचो जल्म दीस आयज. ताका आमी भरपूर देवाची आशिर्वाद ताचेर मागता आनी आमकांय सगल्यांक आमचें इंतेसांव देवा मुखार उबारून आमकांय जेजू सारकी कर म्हूण मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेटयेंत वांटो घेतना फावो त्या मनान आमची तयारी करून आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सद्गुरू देवाक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजो विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. सगळ्या विरोधाक आनी भोगताक आनी तुमकां बाबा म्हणिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या आया सर्वपुर्विदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता, तुज्या कर्म वापसत आमी तुका वाखाणटा.
सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवंत पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रेमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते झोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलोली कुरपेची सुबान देणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरचेक म्हणलें, तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संस्कारलोली पोरजा. प्रितुमेच्या सगल्या पोरजा मदली तुमकां सर्वेस्परान आपलें दायज करूंक विचून काडल्यांत. सर्वेस्परान तुमचेर आपलें काळीज दवरलां आनी तुमकां विचून काडल्यांत. एरा पोरजा परस तुमी संख्या चड म्हूण न्हय, कित्याक सगल्या पोरजां परस तुमी संख्या एकदम थोडी आसल्यात. पूण ताणें तुमचो मोग केलो देखून आनी तुमच्या पुर्विल्ल्यांक दिल्लो सोपूत पाळचे खातीर सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट बावलान तुमकां भायर काडल्यांत आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राजा फारावाची हातांतली तुमकां सोडयल्यांत. सर्वेस्पर तुमचो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घेयात. तो विस्वासी देव आनी आपलो करार तो सांबाळटा आनी ताचो मोग करतल्या आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळटल्या हजार पिणकांक तो आपलें बोलेपण दाखयता. पूण आपलो द्वेस करतल्यांक तांच्या जिवितांतूच कास्त लायता. आपलो द्वेस दोतोल्याचो नाश करूंक तो फाटी सरोना. ताच्याच जिवितांत ताचेर कास्त धाडटा. म्हणटोच आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा, हुकूम आनी कायदे तुमी पाळूंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. आमचो जबाब. ताची भोक्ती करतल्या ताईं सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनाक सासनाक. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दिनवासून ताचें पवित्र नांव वयर काड कालसानसान. ओतम्या म्हज्या गांव गांव सर्वेस्पराक दी आर्गां. कधीच विसरूं नाका ताच्या मोगाची दानां. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. सगळे तुजे अपमान मोगाचो देव बक्षिता. सगल्या तुज्या वायटाक गुणाचे वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच फोंडांतलें सोडून काडटा. माथ्यार घालता मुकूट मोगा कोनवालायचो. जबाब. ताची भोक्ती करतल्या थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासनाक. नितीन फांगतात सोगलीं
ताची वर्ती कर्तुत्वां जुलूम भोगतात तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गूट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकोयली आपली नवलां. जबाब ताची भोक्ती करतल्या कांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. लावे दोयाल मोवाळ सगलोच माये मोगाचो रोकडोच रागार जायना काकलुतीचो खेवो तो. आमच्या व्हडा पातकांक फावो तिकास तो लायना. आमच्या गुन्यांवाचे फावटे फारीकपण घेना. जबाब ताची भोक्ती करतल्या कांय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना सासना. वांगयोन जुवावाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचो. आनी जो कोण मोग करता तो देवा ताय जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमची सवय जियेता आनी ताचो मोग आमची सवय सोपुनायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताची सवय जियेता आनी तो आमची सवय जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताची सवय देव जियेता आनी तो देवा सवय जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवय जियेता आनी देव ताची सवय जियेता. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy, 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 म्हजें झूल तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवेक काळजाचो. Salves porras, soy, soy, salves porras, soy, soy, salves porras, soy, soy, salves porras, soy, soy. Sorvesco तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Mój matu klaso,
जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसात आनी पुताक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखना, बोगोर एकलोच पूत, आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें अशें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ फोर्तो महानये. Wakani tuka Krista. मोगल बाबा पडिलो एक दीस एके क्लासीन ल्हान भुरग्यांचे टिचरीन तांकां म्हणलें, तुमचो पेन्सील आनी पेपर काडून तुमकां सगळ्यांहून कितें बरें लागता तें ड्रॉ करात, ताचेर काडात. आनी एकेका भुरग्यान आपणाक जाय तें वस्त काडली. एका ल्हान भुरग्यान, सुपुल्ल्या भुरग्यान एक काळीज पिताल्लें आनी टिचरीन ताचे लागीं विचारलें, बेश्टेच पेन्सिलान पिताल्लें ताणें, हें कितें? आनी ताणें म्हणलें, दिस इज द हार्ट ऑफ माय मदर, म्हजे आवयचें हें काळीज. आनी टिचरीक ह्या भुरग्याची क्युरियोसिटी अदीक पळोवंक विचारलें, हें काळीज तुवें आवयचें कित्याक काडलां? आनी तेन्ना तें ल्हान भुरगें सांगूंक लागलें, म्हाका भूक लागता तेन्ना म्हजी आवय हांव सांगनासतना जेवण दिता. म्हजो रोप मेळो जाता तेन्ना म्हजी आवय ती धुता. हांव दुयेंत पडलें जाल्यार म्हजी आवय म्हाका डॉक्टरागेर व्हरता. हांव इस्कॉलाक वता तेन्ना म्हजें टिफीन तयार करता. म्हजें आवयचें काळीज सोबीत. द हार्ट ऑफ माय मदर इज ब्युटिफूल. आनी हाका लागून म्हणटा, सगळ्यांहून अदीक मोलाची वस्त म्हाका म्हजे आवयचें काळीज दिसता. बाबडीनो, काळजांतान मोग भायर सरता, हे भाशेन आमी उचारता. आयज जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची आमी दोबाची परब पाळटा. संवसारांत सगळ्यांहून चड गितां खंयचेय भाशांनी ती जावं इन एनी लँग्वेज मोगाचेर घडलेली आसा. कोणूय तर काजार जावं फुडें सरता, पयले सिंबल एके भाशेन ती घेता जाल्यार हार्ट, काळीज घेता. कोणूय तर म्हणटा, म्हाका तुजो हुस्को जाला, काळीज धबधबटा. पावलो मनीस वो पावूंक ना. म्हणटच मनशाच्या जिवितांत, मनशाच्या आंगांत जायत्यो वस्तू आसा, पूण काळजाक अदीक मोल दिता. जेन्ना आमी चिंतता तेन्ना चिंतना आमची काळजान बाळगिता. आवडे आमच्या काळजांतान भायर सरता. म्हणटच काळीज आमकां जायत्या भासांनी मोगाचो उगडास करता. जेजूचें काळीज शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो तो अशें म्हणटा. हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, जेजू म्हणटा. पयल्या वाचपान आयज आमी आयकलां कशे भाशेन देव आपल्याच मोगान इज्रायल पोरचेक सोडयता. काळजांतलो मोग एके भाशेन दाखयता, इज्रायल पोरचेक सोडयता. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यान पावलो म्हणटा, आमी देवाचो मोग केला तोय न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला ताचेर नियाळ करूंक गरज. कित्याक ह्याच मोगान देवान जेजूक संवसारांत धाडलो. आमचो मोग करता म्हूण बाप जेजू वरवीं आमकां गमनायलें. आनी जेजूनय हेंच केलें. जेजूचें काळीज शांत आनी ल्हानविकायेचें आमी म्हणटा.
बाबडीनो दर एकल्याचे आमचे आवडे काळजांतले देवाक मानता तशें जावंक गरज. जायती थोडी फावटी उमेद आसता काळजांतान दुसऱ्याक पावना पूण काळजांत आवडे आसता. थोडे फावटी जाणटी पिरायेक लागून, थोडे फावटी दुसऱ्या अशक्तायेक लागून जायत घडये आमच्यान एक फोन करूं येता. जायत घडये कोणाकूय पावपाक आमकां उमेद आसली पूण कोणाकूय पाठोवं येता. आनी हे भाशेन काळजांतलो मोग काळजांत दवरचे सुवातेर दुसऱ्यांक दाखोवंक पावोवंक एक एकल्यान आपल्याच मनान चिंतचें. जेजून काळजांतान हो मोग करून गरिबांक अनाथांक कोण नासलेल्यांक तो पावलो. ताचे काळीज पोरजेक पडून चुरचुरलें अशेंय आमकां शुभ वर्तमानान मेळटा. एक दीस जेन्ना पोलतोड मारून गेले तेन्ना जायतीं पोर जाती आसली. तांकां पळोवन गवळी नासलेल्या शेड्या भाशेन ती आसली देखून जेजूचे काळीज चुरचुरलें अशें म्हणटा. चुरचुरप हें उतर कोंकणी भाशेन खरेंच खोल उतर. वयल्या वयर न्हय म्हाका तुजो मोग दिसलो, म्हाका तुजी दया दिसली अशेंच न्हय, पूण काळजांतान भितरल्यान येता तें ताका चुरचुरप म्हणटा. आमी एम्पथी दुसऱ्या उतरांनी म्हणटा, नॉट जस्ट सिंपथी बट एम्पथी. आयज असलेंच काळीज दर एकल्याक आमकां माळूंक या. जेजू तुज्या काळजा सारकें आमचेंय काळीज कर जावं दी आमचें आयज मागणें. आमी उबी रावया. आमचोच भावार्थ हे वेळार सभेक मजार उचारुया. सोत मानता देवा, सोत उजवाड बापा, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी बरे सांबाळलो, आकवार बरे ताणें जल्मलो, मजकुलातच ताणें पोसले, ताका संसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोदुलाच्या देवाच्या उजव्यान बसलाय, थंय तांची मेल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. त्या वेळार पवित्र सभेच्यो आनी आमच्यो एक एकल्याच्यो गरजो खालतिकायेन देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या काळजाची मोगालाय आपल्या जिविताच्या वागणुकेंतल्यान सगल्या मनशाकुलाक चाकूंक दिवंक तांकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. राजकारभार चलयतल्यांनी आनी अदीक करून आमच्या भारत देशाच्या राजकी फुडाऱ्यांनी निटोल काळजान पोरजेची सेवा करूं म्हूण आनी दर एका नागरिकाक आपल्या काळजाची भावना उक्ती करूंक आनी काळजाचे आवडे साकार करूंक मजत केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. दर एका मनशाच्या काळजांत देव जियेता हें सोद आमी सगल्यांनी ओळखून घेवंक आनी सगल्या मनशांक फावो त्या मानान आनी मोगान आनी आमी लेखूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी जेजूच्या काळजाची भक्ती वाडोव म्हूण आनी जेजूच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी वाडो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. स्वर्गीचे बापा,
आमच्यो खालत्यो गरजो मानून घे. तुज्या पुता जेजूच्या काळजाच्या शेगुणांनी आमकां वाडय आनी तुजो आशिर्वाद आमकां निरंतरी फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. विठोबाच्या वेळार गीत गावया सी तट्टी सी तट्टी. Mangar bagina Ako sungsar tuzo saiba Amchi kalza tuka zai Goshin pupun ditau tuka Amchi kalza ubarta Tuja moga kauneta Amchi kalza ubarta Tuja's moga kauneta म्हज्या बाबा कडेन मोशान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रार्थया. बो मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दयेन मानून घे. आमच्या असक्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वाशी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधाचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सरकडे आनी सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलोल्या ताच्या कडवडांतले व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सभेक फुटली झर, सोडवणेचे झरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या वेडलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां दुतां भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळगडांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचोगी तुका जय जय. बाबा रस्तो पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेची आनी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कावज, नवी आनी सासणीक कोराराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babataco gut porgotuja, Jesu melo, Jesu shifosana, Jesu novia hanietolo. Jesu melo, Jesu shifosana, Jesu novia hanietolo. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबापणीची काकृत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर चळीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन तुजो आशिर्वाद डॅरीक आपलो वाडदीस समारंभ केल्या ते आमच्या बाबाचे तुजो घाल. तेच बरोबर आनीकूय जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभता आपल्या लग्नाचो दीस मनयता. तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्यवन देवदूतान सर्व तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देवान आमकां सबार देण्यांनी भरल्यात आनीकूय एक देणें मागुया आनी तें म्हणल्यार जेजू सारकें दिनवाशी काळीज. हेंच जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनान आमी मागुया. आमच्या बापा सुदीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतोय प्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. देवपुण्य जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन रेखता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सगळे जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ओस्त जेजू साचे काळीज आमच्या मोगान लासताले आनी ओस जेजू ह्या वेळार आमचो मोग करता, आमकां बापा सारकी संपूर्ण करून वावरता
आनी आपल्या जेवणाक आमंत्रण दिता. ताच्या जेवणाक वांटो घेतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विडली आनी रोखडेंच व्हांवलें रगत आनी उदक. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं सैमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू चडशी आमकां उदीक उदीक ओडून घे आनी आमच्या बाबा भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार